Papay mo gaito ang sozawon, Raktayam ka sa danit mo ga, Suka dukan diunam ka ada, Zalayam so bolwon sambal na, Suntosan somya, mandiran zamlyaw, Itang gaun madu, tu ka harsitaw, Amche tuve votlelia, sudenya paso, Erka betaitaw, dinwashi kalzan. Mogal भावनांनी बहिणीनो, देवबरी सांज देव तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता आणि या मिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. या मिसाच्या बलिदानाचे ते सवा या पर्यासात अर्गां जावन ये मिस बेडयता ग्लेंडे सोजा नित्य दरवाडो हॅरी रीना कुटिनो सांजूद वाडो देवदीन जोरोम आणि थॉमस डिमेलोच्या आत्म्या बसून मिस पेडयता आयरीन डिमेलो आणि कुटाम नित्य दरवाडो देवदीन चार्ल्स आणि हिल्डा कुटिनोच्या आत्म्या बसून मिस पेटयता जुलियाना कुटिनो ल्हानफुल वाडो तशेंच हे मिस सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या आमच्या अरियेका लोकांच्या त्या सवां खातीर आमी भेटोवचे जावन आसा. या त्या सवां संगी आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवां सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण करून सोमयाची मजर करपा या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसो. मोगाचे न्हू प्राचीत काळ आमचे क्रिस्तांव जिणी व्हरून पळोवंक आनी पाताक सांडून पुनर्जिवन क्रिस्ताक भेटोवंक तयार करचो वेळ. आयची देवस्तुती आमच्या रक्तमासाच्या वडण्याचेर जैत व्हरून देवाचे कुशे प्रमाणे पवित्रानाचे हापोणे नव्यान जिवंक उलो दिता. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाची काकुळट मागून ताचे कुशे प्रमाणे जिवंक गस अशी कृपा मागया. क्रिस्त म्हज्या मोगाल भावनांनी भयणीनो प्राजीत काळाचो 5वो आयतार आमी संभ्रमता. आमचो देव जिवंत देव, आमचो देव आमच्या सांगाता आसचो देव, आमचो देव आमच्या सुखा दुखान आमच्या सांगाता रावचो तो देव जावन आसा. त्या देखून ह्या देवाची आमी भुरगीं त्या देखून आमच्या कुडी मासाच्या ओडण्या प्रमाणे न्ही बदलाक पवित्र आत्म्याच्या अपेक्षा प्रमाणे आमचे जिवीत बांदून हाडूंक आनी त्या मारिफात एक दीस सर्ग तें जिवनपणाचें जिवीत आपणावंक आमकां अरियेक लागे आपोवन आसा. तर त्या सर्गींच्या वाटेर आमी समकोंक आनी सोमयाच्या जिवनपणान आमी भागीदार जावं तसो सोमी कृपा आदार दिवन म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हर एकले ना फावो आमी अस्कत पातकी म्हणलें वळखून आमच्या आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडीभर बॉक्सांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ते बसून बगेव सदां सावकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. प्रार्थुया. आमार देवा आमच्या मोगाळ बापा लाजराक मरणांतलो जागोवच्या आदी तुज्या पुता जेजून अशें परगट केलें हांव पुना जिवनपणांनी जिवीत ताचेर सदांच भावार्थांनी विश्वास दवरून ताच्या जिवितांत आनी पुना जिवनपणांत ह्या पास्का समयार संपूर्णायन वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या पोंडांत कुसतेल्या सुमेस्तांक दयाळायन फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. एजेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमकां तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देखून पातकाची बोगसावणी आमकां सा तुजी बयाब. सर्वेस्परा सगळे आसा काकून संपूर्ण सुटका ताचे दावून सेता. सर्वेस्परा
सांब पावलून रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, रक्त मासा काल जातात ती देवाक मानवतात. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्तसो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोच तुमकां जीव दिवपी सकस जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिव्यान भरतलो. देवाचें उतार हें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. हांव सोपून जिवंतपणांनी जिवीत म्हणटा सोमी, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मोरचो ना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. बेतानियांत लाजर नांवाचो कोण एकलो पिडेन पडल्लो. मोरी आनी तिची भयण मार्ता थंय जियेतली. मोरी म्हळ्यार सोमियाच्या पांयाक सुगंध तेल मागून आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसल्ली ती. वायटान पडल्लो लाजर मोरये स्वभाव. सोमिया, तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरणार्च्याक न्ही, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोंक आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिच्या भयणी मोरयेचो आनी लाजराचो मोग आसलो. तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या सिसा लागीं म्हळें, येया आमी जुदेयाक पाटया. सिस म्हणाले, मेस्त्री, आत्तां जुदेव तुका पात्रोंक सोदतले आनी तूं थंयच पाटी वेताय. जेजून जाप दिली, 1 दिसाक 12 घंटे आसात न्ही. दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोन पडना, कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता. पूण रातीक चलता तो आदलोन पडटा, कित्याक ताका उजवाड दिसना. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें, आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचून ताका उठयचें. ताचे सीस ताका म्हणाले, सोमिया, ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशयान उलयलो, पूण सीस न्हिदेच्या विशयान म्हूण समजालें. देखून जेजूंक तांकां स्पश्ट सांगलें, लाजर मरण पावला, पूण हांव थंय नातलो. देखून तुमचे बसो संतोश पावता. हें सर्व तुमी सत्मनिशें घडलां. येया आमी आतां ताचे साठी वचोया. तवळ जवळ म्हणटा तो तोमास आपल्या सांगाती सेसा लागीं म्हणालो, आमी वचून ताचे सांगाता मरोया. जेजू येवन पावतना लाजराक पोंडान दवरन 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेतानिया जेरुजलेमा पयस नातले सुमार 200 मैलां भितर आसले म्हणयेत. शाराचे सभा जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली, पूण मोरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोमिया, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवान उरतलो.
मार्ता म्हणाली तो निमाणे दिसा पुन्हा जिवनपणाच्या वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें हांवूच पुन्हा जिवंतपणांनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोरासो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें जाप दिली वय सोमया, संवसारान येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सत मानतां. इतलें म्हणून ती फाटीं गेली आनी आपल्या भयणीक मोरये कुशीन आपोवन मेस्त्री आयला तुका आपयता म्हणाली. इतलें आयकताच मोरी सटकन उठोवन तो आसले कडेन गेली. तेदवान जेजू वाड्यांत येवन पावोंक नातलो. तो आनीक मार्ता ताका भिटरले त्या जाग्यार आसलो. घरांत मोरयेचो सांगात घेवन तिका बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जुदेव मोरी सट्टकन उठोवन भायर गेली तें पळोवन तिच्या फाटल्यान गेले. ती कांय पोंडास अशी रडोंक वेता जाय म्हूण तांणी चिंतलें. जेजू आसलेल्या कडेन येवन ताका पळयतच मोरी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणाली सोमया, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरचो नातलो. ती आनी तिचे सांगात आयिल्ले जुदेव रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हणून ताणें विचारलें. सोमया येवन पळय म्हणून तांणी जाप दिली. जेजू रडलो. तवळ जुदेव म्हणाले आका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें ताणें कुरड्यांचे दोळे उक्ते गेले तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना काय. जेजू परत्यान कळवळ्यांनी बरोवन पोंडासरशी आयलो. माट्या बरी आसलेल्या ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्याची बहीण मार्ता म्हणाली सोमया, तो मरून 4 दीस जाले, येदळूच ताका घाण पडली आसतली. जेजू तिका म्हणालो तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. तितल्यार तांणी ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें बापा, तूं म्हाका आयकता देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबा आसलेल्या लोकांक सतमनचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटाच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फाळयांनी रेवडायिल्ले आनी ताचे मुखार मोल्लेसान गुट लायलेलें. जेजू म्हणालो ताका सोडया, तो वचूं. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले सबाज जाण जुदेव जेजून केल्लें हें आश्चर्य पळोवन ताका सतमानूंक लागले. देवाचे उतार हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो, प्राजीत काळाच्या ह्या 5व्या आयताराच्या देवस्तुतेक ह्या देवा मंदिरांत आमी आसा. आयची वाचपां आमी आयकली. थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या वांजेलाचेर नियाळ करतना 3 संगती हांव तुमचे मुखार दवरूंक अपेक्षिता. पयली संगत जावन आसा देवाचो वेळ आमचो वेळ न्ही. देवाचो वेळ सदांच आमच्या बरेपणा खातीर. देवाच्या वेळाक एक उद्देश आसा आनी तो आमचें बरेपण सदांच आशेता. हें आयच्या वांजेलांत पयलें आमकां स्पश्ट जाता मोगाचें. लाजर मेला, जेजूक खबर धाडली. जेजू लाजर पिडेंत आसा, जेजूक खबर धाडली. जेजू तक्षण येवना. जेजू पावतना लाजराक पोंडान दवरून 4 दीस जाले. हें कित्याक? मोगाचेनो एक गडीत अशें जाता. एका हळ्ळेंत आवर आयलें गे, कठीण आवर. घरां बुडोंक लागलीं आनी तवळ एक मनीस घराच्या पाक्या वयर सोडलो आनी पाक्या वयर सोडून देवाक बोबो घालूंक लागलो गे, देवा म्हाका राख, म्हजी बाचाव कर. आनी थोड्या वेळान एक बोट आयली गे आनी बोटीच्यांनी ताका म्हळें गे उड बोटीर, तुजो जीव वांचय, आमी तुका बाचाव करता. तो म्हणालो गे ना ना, तुमी वचा, देव म्हाका राखता, देव म्हाका सांबाळटा. आनी ते मुखार गेले गे. इल्लेशे वेळान आनी एक बोट आयली गे आनी त्या बोटीकारांनी हाका पळयलें गे आनी म्हळें गे उड, आमी तुका राखता, नाजाल्यार बुडताय तो, मरताय. परतून तो म्हणालो गे तुमी वचा, देव म्हाका राखता, देव म्हाका सांबाळटा. आनी थोड्या वेळान हेलिकॉप्टर ह्या कश्टांत आसल्यांक राखवण करच्याक आयिल्लें ह्या व्यक्तीक पळयता, दोरी देंवयतात गे
आणि तो परतून हेलिकॉप्टरार आसलेल्यांक म्हणटा ना ना तुमी वसा देव म्हाका राखता. आनी थोड्या वेळान उदक भरलें घरा वयर आयलें आनी तो उदकांत बुडलो आनी मरान पावलो. आनी मरून जाल्या उपरांत सर्गाक गेल्ल्या वेळार देवाक तो बोबो मारता काय आनी दुर्सादा काय आनी तो म्हणटा काय हांवें तुका बोबो मारल्यो, हांवें तुका उलो मारलें, म्हाका बाचाव कर म्हळें, तूं खंय आसलोय, तूं कित्याक येवनाय, कित्याक म्हाका बाचाव करूनाय. आनी तो वळ देव म्हणलो काय हांवें बोट धाडली एक पोटी तूं आयकोनाय, दुसरे बटी बोट धाडली तूं आयकोनाय, आनी तिसरे बटी हांवें हेलिकॉप्टर धाडलें जाल्यार तूं येवनाय. हांवें कितें करी येता आसलें दुसरें आनी त्या देखून तूं मरान पावलें. मग न्हू थोडे बटी आमची चिन्ना तशेंच देवान ह्या नोमनेर येजे, देवान त्या नोमनेर येजे, देवान ह्या नोमनेर म्हाका कुमो करीचे, देवान म्हाका त्या नोमनेर कुमो करचे, ही आमची चिंता, ही आमची अपेक्षा, ह्या वेळार येजे त्या वेळार येजे. पूण त्या देखून हांवें सांगलें देवाक तसोच म्हणलो एक वेळ आसा आनी तो वेळ आमच्या बरेपणा खातीर आमच्या महिमे खातीर म्हणलें हें आमकां आयच्या वांजेला मारिपा समजता. आतां जेजूक लाजर पिडेंत आसा म्हणटा तक्षण वशेत आसलें पूण जेजूत वचोना एका उद्देशा खातीर, कित्याक ताची महिमा ताका जिवंत उठोवन ती परगट जावच्या खातीर. आनी हें देवाचें योजन, देवाचें मांडवळ. आनी त्या देखून जेजू ताच्याच वेळार गेलो, ताच्याच वेळार गेलो आनी भयण्यांनी म्हळें तूं हांगा आसलोय जाल्यार आमचो भाव मरतो नासलो. पूण जेजूक आपूण कितें करता, कितें करूंक येता तें ताका कळीत आसलें आनी त्या मारिपात देवाची महिमा ती परगट जावंक आसली. आनी त्या देखून त्याच वेळा प्रमाणे तो गेलो मोगाळ भवन आनी भयणीनो. पूण भयण्यांक जेजू आयिल्लो वेळ सारको न्ही, पूण जेजूक तो गेल्लो वेळ सारको वेळ आईन वेळ आनी त्या वेळार देवाची महिमा परगट जावची आसली. जेजू ताच्या कश्टा मरणा विशांत उलयतना पेद्रून जेजू खुशीन आपूण कितें म्हळें सोम्या तुका तशें करचें नाका, तुका कुरीश नाका, तुका मरण नाका. तक्षण जेजून पेद्रूक कितें म्हळें म्हजे चर्चेलो पयसर सयताना देव चिंता तशें न्ही मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. मगचे न्हू आमची मस्त व्हडी मनशाची चिन्ना, मनशा चिंतपा आमी अशें जायचे तशें जायचे, ह्या वेळार जायचे त्या वेळार अशें जाय. पूण देवाचें योजन, देवाचें मांडावळ कितें समजून देवाच्या खुशेक, देवाच्या मांडावळेक, देवाच्या वेळाक खालती मान घालचें आनी तें गरजेचें म्हणलें हें पयलो संदेश आयच्या ह्या वाचपा मारिपात आमकां मेळटा. दुसरें जेजू आमच्या कश्टांत वांटेली जाता, भागीदार जाता, ताका आमचे कश्ट समजतात. आमी थोडे पटी मनशां आसा ताका आमचे कश्ट समजता की तो समजले जाल्यार कित्याक असो करता. एक पटी म्हाका उडास आसा, एक स्त्री म्हजे कडेन उलोवंक आयल्या वेळार दादल्याक दुसोंक लागली, फादर ताका बोगनांत ना, ताका समजोंक तो समजना, ताका मोगूत ना, ताच्यात तो कुशे प्रमाणे करता, ताच्यात वेळा प्रमाणे येता, ताका कांय समजोन ना, आमचे कश्ट ताका समजोंक तो समजनात. थोडे पटी आमी देवाक वा जेजूक तेंत म्हणटा जेजूक आमचे कश्ट समजनात, जेजूक आमचे दूख समजना, तो खंय आसा, तो आसलो जाल्यार अशें सोडतो गी म्हणलें आमी मस्त वटी म्हणटा. पूण एक सत मोगाचें न्हू आमचो देव इम्मानुएल, आमचो देव आमच्या सांगात आसा, आमचो देव आमच्या सुखा दुखांत आमच्या वांटेली जाल्लो तो देव मोगाचें न्हू. खंयी पर्वतान, खंयी रानांत, खंयी दोंगरार, खंयी पयसाचो देव आमचो बिलकूल तो देव न्ही. तशें जाल्यार चित्रण आमच्या देवाचें न्ही मोगाचें न्हू. आमचो देव आमच्या सांगाता, आमच्या सुखा दुखांत, आमच्या कश्ट आनवारांनी, आमच्या पिडे शिडेनी आमच्या सांगाता आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आयच्या वांजेलाचेर पळया सगळ्या पवित्र पुस्तकांतलें एक मोठ्ठें वाक्य जेजू रडलो. जेजू त्या भयण्यांची बोगनां पळोवन, तांचें दूख पळोवन जेजूय रडलो. आतां जेजूक आपूण कितें करता म्हण कळीत आसलें, ताका जिवांत उठयता म्हण कळीत आसलें, तर कित्याक रडलो. मनशा कुळाच्या बोगणांनी तो मेतेर जालो आनी तांचे सांगाता तो रडलो मोगाचें न्हू. त्या देखून आजुनी आमचो देव आमच्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार, पिडे शिडे वेळार आमचो देव आमच्या सांगाता आसा मोगाचें न्हू. कीर्तन 34 वाक्य 18 म्हणटा दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, कंतींत बुडलेल्यांक तो निवारता. आनी तशेंच इजाया प्रवादी अध्याय 53 वाक्य 4 म्हणटा खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले
आमचे दुखींचो भार ताणें घेतलो तेडून आमचे कश्ट ताणें घेतले आमचे दुखींचो भार ताणें घेतलो तेडून आयचे पयले वाचाप एजेकियल प्रवाच्या पुस्तकांतले कितें म्हणटा हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमकां फोंडांतले भायर काडटलो हांव इस्रायलीच्या देशांत परतून हाडटलो मोगाचें आमचो देव आमकांय कश्टाच्या पोंडांतलो दुखाच्या पोंडांतलो देदेस्पर जाल्ल्या पोंडांतलो बेजाराई जाल्ल्या पोंडांतलो निराशे जाल्ल्या पोंडांतलो पातकाच्या त्या पोंडांतलो आमकांय भायर काडटा मोगाचें आनी आमकांय दुदान मोवान वालच्या त्या गांवांत म्हळ्यार बरेपणान भरलेल्या देशांत तो आमकां सांबाळटा राखता मोगाचें तारगून एक उडा दोरया आमचो देव आमच्या कश्टा दुखांत आमच्या सांगात आसा खंयी पयस न्ही तो आमच्या कश्टा दुखांत वांटेली जाता आनी तिसरे संगत जावन आसा आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना मोगाचें खंयचेय घडीत मरण समेत आमच्या देवाक असाध्य वा देवाच्या सक्ते भायर न्ही मोगाचें हें सत आमी समजूंक जाय तशें म्हळ्यार आमच्या देवाक सक्कड संगती साध्य मोगाचें ताका असाध्य म्हणलें तें सवालच ना हर एक संगती साध्य तेडून तूं जेजून आयच्या वांजेलान म्हणलें उतरां हांव जावन आसा जिवंतपण आनी जिवीत जेजूत जिवंतपण आनी जिवीत म्हणटा तशें म्हळ्यार जेजू न्ही केवल जिवीत दिता बदलाक जेजू कितें म्हणटा हांवूच जिवीत तो जिवीत तो दुसऱ्यांक जिवीत दिता मात न्ही जिवूच तो जिवीत तो जेजू तेडून आमचें सर्वस्व जेजूच जावन आसा मोगाचें तेडून सांबावलान कोरिंतकारांक बरयलें पत्र अध्याय 15 वाक्य 22 म्हणटा जशें आदांव समेस्त मरतात तशें क्रिस्तांतय समेस्तांक जिवंत उठयतले कित्याक जेजू जिवंत क्रिस्त जिवीत तो तेडून आमकांय जिवीत दितलो आमकांय जिवंत उठयतलो तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या वाचपाचो नियाळ करतना आमच्या देवाची सकत आमच्या देवाची अधिकार ती अगणित मोगाळ भवन आनी भयणीनो तेडून आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना हें सत आमी वळखून घेवया मोगाचें तेडून आयच्या वांजेलांतल्यो निमाण्यो 2 संगती तुमच्या उडासा काडूंक हांव आशयतां जेजून कितें म्हळें तो फातोर लोळया वा तो फातोर काडा त्या फोंडाक दांपल्लो तो फातोर काडा तक्षणा मार्ता कितें म्हणाली ताका फोंडान 2-4 दीस जाले घाण पडले आसतली म्हणाली पूण जेजू कित्याक मार्ता भियेल्ली मार्ता दुबाव उसारता मार्ता म्हणटा मरण 4 दीस जाले म्हणटा फातर काडूंक ती पाटी मुखार पळयता मोगाचें पूण आज तसो जेजू आमच्याय जिवितांतलो बियासो फातर काडूंक पातकाचो फातर काडूंक जायना म्हणलो तो फातर काडूंक आनी उण्या भावार्थाचो वा अस्कत बरुवशाचो तो फातर काडूंक जेजू आमकांय आपोवणें दिता मोगाचें आमच्या देवाक आमच्या जिवितांत असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तेडून तसलो फातर बियासो पातकाचो जायना म्हणलो वा उण्या भावार्थाचो अस्कत बरुवशाचो तो फातर आमी काडूंक जाय आनी जेजून लाजराक म्हणलें उतरां लाजरा भायर ये आनी लाजर तक्षण भायर आयलो न्ही लाजर भायर आयलो कुडीन ताची कूड सगळी पोंडांतली भायर आयली आसा तशी आनी ताका रेवडायलेल्या आतां सगळ्या वस्तूरा सांगता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज जेजू म्हजें आनी तुजें नांव काड म्हणटा भायर ये न्ही कुडीन मोगाचें आत्मीक तरान हांवें आनी तुवें भायर येवंक आसा तेडून कसल्या तरान तेडून आयचें दुसरें वासाप म्हणटा रक्तमासाच्या अपेक्षतावन भायर ये जाय आनी पवित्रत्वेच्या खुशे प्रमाणे जिये जाय तेडून रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे तांतलो भायर ये आतां रक्तमासाचे अपेक्षा म्हणटाना दुबावतावन बरुवशाक पातकातावन नव्या जिविताक मरणातावन जिवंतपणाक भायर ये जाय तेदून असल्या जिविताक हांवें आनी तुवें भायर येवं आज जेजू आमकां आपयता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या वाचपाचो नियाळ करतना जेजून म्हणलें उतरां हांव जावन आसा पुना जिवंतपण आनी जिवीत तर सोमयाचेर आमी पातयेंनी दवरया आमचें सगळें जिवीत ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया तो जिवीत दिता कित्याक तो जिवीत तर ह्या सोमयाक आमकां समर्पण करया आमचें जिवीत कश्टा दुखा बेजराय वेळा निराशपणा वेळा सलवणे वेळा हर एका दिसा आमचें जिवीत तुंत सोलोवन व्हरमन सोमयाच्या पांयांतळ समर्पण कर तें जिवीत जियोंक तोचो सोमी कृपा आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आमेन उबे रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया
एकाच देवाक सत मानता सर्वपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पितमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सोम्या जेजो क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडोने बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पावस फुले ताका उसार मारलो ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या निमेल्यांचे मुनशेवर वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता जावन जीव जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतावरी स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवानपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचें जिवीत आमचें न्हय आमचें जिवीत देवाचेर बरोसो भावार्थ दवन आमी जियोंक जाय. त्या देखून देवाची कृपा आमकां गरज आसा ताची सकत आमकां गरज आसा तर आतां आमची मागणी बापाक भेटोवन दिवया बापाची कृपा मजत आमी मागोवन घेवया. पोई सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे शिकवणी आनी देखी वरवीं पोई सभेच्या सर संध्यांक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर तांचो भावार्थ तीर करूंक बरोसो जिवाळ करूंक आनी मोग कार्याळ करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या प्राचीत काळार आमी आमचे गुमान आत्मीक संगतीक दिवं कुटुंबान मागणे आनी माया मोगाचो वातावरण आसा करूंक कुटुंबाच्या वडिलांनी अदीक मिनती घेवंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांक आनी विद्यार्थींक परिक्षेक फावो तयार करूंक आनी तांचो फुडार रुपीत करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या वेदी भोंवती जमलेल्या आमा समेस्तांनी आमचे दिश्ट सर्गी उबारूंक आनी आमच्या रक्तामासाच्या चिंतांतावन सुटका जोडोवंक पवित्र येवकारिस्ता वरवीं आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन मध्यम प्राच्यांत चलचें तें झुजू रावच्या खातीर संबंद जाल्ल्या त्या व्यक्तींक मुखेल्यांक मतीक उजवाड मेळच्या खातीर कश्टांनी आसच्या त्या लोकां खातीर आमी मागया. आमचो गांवचो साबार लोक इस्रायल आनी इतर मिडल इस्ट गांवांनी वावर करन आसा. ह्या दिसांनी काम ना सारकें मोलां सोडल्यांत कश्टांची परिस्थिती ह्या सकट भावंडां खातीर एक घडी भर आमी मागया. सोम्यान तांकां सुरक्षीत सांबाळच्या खातीर आनी झुजां थांबोवन थंयसर शांती समाधान राज जावच्या खातीर आमी विशेश तरान मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबांतल्या हर एक सांद्यां खातीर हे भुरग्यांचे वरास भुरग्यां खातीर विशेश तरान मागया. प्रत्येक जण 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक पब्लीक परिक्षा चलोवन आसा. एक जाल्या सोमारा परत आनी एक एग्जाम आसा ह्या हप्त्यांत. त्या ह्या भुरग्यां खातीर विशेश तरान मागया. बरेंग शिकोवंक शिकले मतीन उरोवंक आनी परिक्षेनी बरेंगन बरोवंक करपा सोमीन तांकां लाभोवन दी म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावनाचो उडास काडया. सोम्याची गूण करची सकत तांच्या कुडींत वाळोवन दी. जे लाजराच्या जिवितान वाडली लाजराक त्या मरणांत हांव जिविताक उठयल्लो तसो सोमी आमच्या भावंडांक तांच्या पिडेंत आदार दिवं दी सांगात दिवं दी म्हणून मागया. कोणे आमचे लागीं मागो सांगला तांचे खातीर कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बघता तसल्या खातीर एक घडी भर आमी मागया. सर्गींचे आबो मोगाळ बापा तुज्या बता जेजू मारी पात आमकां सर्गींचें जिवीत तुवें लाभयलां.
तुजो पूत जिवंत जावन आमकांय जिवंतपणांत भागीदार ताणें केलां. ह्या वर्त्या जिविता खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाचता. तर आमी ह्या संवसारांत जियेतना ह्या संवसाराची न्ही, आमच्या रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे न्ही, बदला पवित्रत्मेच्या खुशे मना प्रमाणे जियोंक आमकां करपा दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तें फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बाबा मानतद आसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पयसे विचारवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा लाजरान आनी ताच्या भयणींनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागता प्रासड ताका मानवालो तांचो भावार्थांनी मोग आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूं. भावार्थान आनी मोगान ओंपलेली ही आमची देणी तूं बळेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचें मांस आनी रगत जावं दी. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सवेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू खरो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टा लाजरा पासो रडलो, पूण तो ससनाचो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जिवन केलो. तशीच आमा सुमेश तांची दाय करून ह्या पवित्र गुठा वरवीं नव्या जिविता तो आमकां पावयता. ताचे उदेशी देवादूतांचो दळबा सर्गा तुजे मुखार संतोसून कालतेपणी तुका प्रणिपात करता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराची येरागान पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sogun purgatoria. Jesu melo, Jesu jiban sala, Jesu navyan yetalo. बापा जेजूच्या मन्ना सो आनी पुन्हा जीवनपणा सो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविता सोंड आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14वो आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सदोरण मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजे ती सोपोती बगेवन दमदुतान सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगाता तुजी मई मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या जिवितान आमची खुशी न्ही देवाची खुशी जायची. तेदून आमचो वेळ न्ही देवाचो वेळ आमच्या जिवितान जायचे. तर देवाच्या कुशेक खालती मान घाल देवाची खुशी करूंक कृपा मागून सांगता बापाक उलोवमान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दे सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुनी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिड्यांतले आनी स तरांच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याकी तूं वाटाय. कित्या रासवटके पदवेने महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदो थांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवर सरयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोम्याची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सोम्या त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. एक घडी भर आमच्या दोळे धांबिया. एक घडी मौन आमी बसया. आमच्या काळजांत जेसू आयला. ही पवित्र परम घडी आमच्या जिविताची. आमचो देव आमचे थंय येवचो. आमचो देव आमचे थंय एक जावचो. आमचो देव आमच्या जिवितांत वांटेली जावचो मेतेर जावची घडी. त्या देखून ताका आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. त्या देखून आमचो देव आमच्या सांगाता आसा. आमच्या सुखा दुखांत कश्टां अनवारांनी पिडेशिडेन आमचो देव आमच्या सांगाता आसा. आमी एकसुरी न्ही. त्या देखून त्या देवाक सोमयाक एक घडी भर आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. आमकांच ताच्या पांयांतळा एक घडी समर्पण करून मागया. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता सोमेस काळजांच्या बुजोवन धरा. बेतानियान वचोन आनी लाजराक जिवो करून मार्ताचें आनी मरयेचें काळीज तुवें उतरावरत्या संतोशान भरलें. आमच्या एक दिसाच्या पास्काच्या जेवणान आमकां तुज्या जिवान भरच्या आनी तुज्या दुलोप काळजाची गोडसाण साकोवन दिवच्या आमकांय भेट दिवंक तूं येताय.
या गुटाच्या रूपान करेपणीतून जिवंत देवा सोपोवतू आमचे भितर येताय म्हूण आमकां भोगूंक दी आनी शेकी आमचे पास्क पूर्ण जावच्या वेळार तुका रूप पळोवन खंयचेच रस्नेन वर्णूंक नजो तसलो संतोष भोगूंक सर्गार आमकां पाव हय जंय तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. भुरग्यांच्या वर्साचे मागणे सांगात आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो ध्येय घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूं आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या मोगा सोनी कुरपेचो शिवर सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू परी तुका मानवाली जावं आपल्या आवय बापाय विधेय जावं मान दिव आनी तांकां दुखय नाशें चलोवंक कुरपा लाभय. प्राय तेगीत वाडटाना शेगुणांनी फुलोव पवित्र आत्मेच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतनी तांकां सुटसुडीत कर. शिकपान बुदवण कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेसवीसून काडून आनी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां कुरपा दी. बापा हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हानवड करूं तांकां जाणवाय दी. बाबा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवें तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमीन. पात्रून सांसुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांसुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांसुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे या संवसारी जे सोयरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेन जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवंदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताचे सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टगरीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीसकट सणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्या सोदो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गट जावन हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयला. एक घडी दोळे धांपिया. सांजुता देवाच्या रिलीके मुखार आमी आसा मोगाचें न्हू. सांजुता देव ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य करता. ते देखून एक घडी त्या व्हडा पातयेनी आमी मागया. प्रत्येक जावन त्या मध्यम प्राच्यांत थंयसर मिडल इस्टांत झुजू रावच्या खातीर परत सांजुता देवाची मजत सोमिया कडेन आमी मजतीन सोमियाक लागीं सरिया मागया. शांती समाधान त्या गांवांनी राज जावच्या खातीर. आमच्या भावंडांचें जिवीत कश्टांचें आसा. थंय परिस्थिती कश्टांची आसा. बेबिरांतीन दीस सरतात. त्या देखून हें सगळें निवारच्या खातीर आज आमी परत मागया मोगाचें न्हू. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. सोमियान तांकां शाबीत सोबीत राखच्याक तांच्या वावराची भद्रती तांकां दिवच्या खातीर तांचे खातीर आमी मागया. कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर युवजनां खातीर मलगडी प्रायवंतां आनी विशेश तरान पिडेस्त भावंडां खातीर आमी परत मागया. सांजुता देवाची मजत ही आमच्या सक्कड पिडेस्त भावंडांचेर आसूं दी म्हणून परत आमी विशेश तरान मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक विशेश तरान सांजुता देवाची मजत आमी मागया. प्रत्येक जाण आमच्या सांजूत इंग्लीश मिडियमान शिकच्या 10वे क्लासच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र तळाक येवच्या सक्कड भक्तीकां खातीर तांच्या त्या सवां खातीर मागया. ह्या पवित्र तळाक तळाच्या उद्धारकतेक दान दिवच्या सक्कड दानी खातीर तांच्या बिझनसाचेर वावराचेर कृशीचेर धराळ आशिर्वादां सोमी वतून हजारो वंट्यांनी प्रतिफल तांकां दिवन दी म्हणून मागया. तशेंच ह्या पवित्र तळाक सेवा दिवच्या बरें मन दाखोवची जायतीं जाणां आमची भुरगेच घरां आसात. तांकांय सोमी तांच्या सेवेक कोणी पळयना जाल्यार तो पळयता तसो प्रतिफल दिवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान
म्हजो भावात दंडोळंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोबर दिवचे केरी तुका अद्यावान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची खोटसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पसे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदासून वर. हांवें वडापातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळसो प्रकार तुमचेर फांगोन तो तुमकां माई पासन आनी काकुतीन वागो. दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे सांगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उसवाडान भरले. तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवा आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रांत मोग मोजो केला. ताच्या मोळीक रगतान दिला भोगसाणे. ताचे जिवी मोडान सगीचे जिणे. एकच एकच देवो तुज्या रगताचो. आज पृथ्वी सोडून दिवच्या तो पुरो. कित्याक तर विकायले सरग तुजे. कित्याक सोम्याक केले सांग म्हाका अशें. कालवारीच्या दोंगरार सोमी हुंकाळटा. म्हजो देव सोडवोटा जीव आपलो दिता. म्हजो उपकार तुजो हांवें वावुरचो. मोकेलोय मोमोजो म्हजो पाप्याचो. मोगाळ पुत्राचो वेळ हांव वार मोरी. आशिर्वाद दी आमकां. सांजुता देवा आम्हाला सोत विनंती कर. बगेजोचे पूर्वे नेवराम आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी